सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं हांवें मागीर मोयकाचो येवकार आयच्या मिसा बेटी आमगे भाशेन ह्या इंतेसा पासोता आमी मागुया दिन वासनेचे मीस पेटयता लायनल नुन्स आयज आपलो वाडदीस समरमता तशेंच विन्संट वालीस आपलो वाडदीस समरमता देवान तांचे भरपूर आशिर्वाद घाल्या प्रमाण मागुया दुसरें इंतेसांव दिन वासनेची मीस पेटयता कार्लोस मोंतेरो आनी तेच भाशेन आमी मागुया आयज सांजे सायबीण वेची आसा तांचे पासत आमी मागुया तांच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया आसोय बिबियान डिकॉस्टा जिना मॅन्युअल डायस दाबोली रेमेदियोस सोजा आसोय दोंगरी मारिया पावलूस आल्तो दाबोलीम मारियानो आर फेर्नांडीस BHD NSD सारिता क्रास्तो रेजिना मुंदी सबियानो कार्वालो आल्तो चिकालीम फ्रांसीस डिसोजा तशेंच आयज वात पेटोवंक ह्या कुटुंबान आसा आल्तो चिकालीम फाउस्ता आल्मेदो आनी फामिली दाबोली सांतियागो अब्रांचीस आनी फामील तेच भाशेन ह्या मिसा बेटीन आमी वांटो घेता आसतना जोणेकल्याच्या इंतेसा पासत मागुया आनी आमकां जाणी मागूंक लायला तांचे पासत आमी मागुया आनी 400 वर्सां आमच्या फिरगोचे वतात म्हणटोच आमचे फिरगोचे पासत आमी मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचेय नांवी आमच्या सुम्याचे क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मोगाच्या भयणी भावांनो केद भाशेन देवाक आर्गां दिवया देवाक दिन वाचू ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत तेच भाशेन आयज आमी भाग्यवंत लूक इवांजलिस्ट एक बरयणार हाची आमी परब समरमता केद भाशेन ताणें आपलें जिवीत जेजू पासत खोर्चयलें ताचें जेजूचें बरें जिवीत ताणें बरोवन काडलें आनी आयज आमी ह्या उतरांतल्यान आमच्या जिवितांत नियाळ कोत्ता जायते फावटी आमी चुकल्या बरे भाशेन आमच्या जिवितांत नियाळ हाडूंक बरे भाशेन आमच्या जिवितांत बदलणी हाडूंक तर ह्या पातकाशी आमी दूख धरून सगळीं आमी बाराबर म्हणुया हांव पातकी सोरपदा देवाक आनी तुमकां बाब भयणो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता मनांत चिंतून तोंडां विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोध अपराध हे पासत भाग्यवन सदांच सकवार मारी सगळ्यांक देवतांक भोगतां आनी तुमकां बाब भयणो म्हजे खातीर आमच्या स्वास्पावर देवा लागीं प्रार्थना मागता सोरपदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं काल सांतांक दूद दुखतल्यांक बोक्सण दिवच्याक तुका बापान धाडला सोमया काकूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयले क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनोती कोच्याक तूं देवापाच्या उज्याक बसल्याय सोमया काकूत कोर महिमा देवाक उंच स्वर्गी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सुमीच्या राया आमी वाचता तुज्या वरवीं पासो आसता आमी तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या आस्पता सुम्या देवा देवाचे शिरी तूं संवसाराची आमची काकूत गो तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पयल्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलो सुपवित्र एकलो सुश्वर एकलो सुपरमेश्वर आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या बापा
अपूर बायन तूं दुळो बायचो मोग कोत्ताय म्हूण उतरान आनी बरोवपान परगट करूंक पाग्योंत लोकांक तुवें विचलोय. ही बरी खबर घेवन आमी सगळीं तुजीं दुर्बळ भुरगीं तुज्या नांवाची व्हडवीक गायता. एका मनान आनी एकाच काळजान जिवन तुज्या मोगाची बरी खबर आमचे भोंवतणीच्या मनशांक कळीत करूंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुताची जुदेशी तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय राजो चलयताय सासनाच्या सासना. बागेवन पावलून तिमोथाक बरयले दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या ह्या संवसाराचे आशेक लागून देमास म्हाका सोडून थेसालोनिकाक गेलो, क्रेसेन्स गालिसेक गेलो आनी तीत दाल्मासेक. एकलोच लूक म्हजे सरशीं आसा. मार्कूक तुजे बाराबर घेवन ये, कित्याक तो म्हज्या वावरान भोव आदाराचो. तिकुसाक हांवें एफेसाक धाडला. त्रोसान कार्पुसा कोडे पांगरूचें दवरून आयला तें येतासतना हाड. तशींच पुस्तकां मुद्दम करून चोर पोत्रां. आलिसेंद्र कांसारान म्हाका खूब वायट केलां. ताच्या कर्तुबां प्रमाणें देव ताका फारीक करतलो. तुमी ताची वाट सोड, कित्याक आमचे शिकोणेचेर तो एकदमूच आड गेला. म्हजो पयलो प्रतिवाद जालो तेन्ना कोणेंच म्हाका तेंको दिलो ना, पूण सगल्यांनी म्हाका सांडलो. हें ताका बुजोवना जावं, पूण म्हजे उद्देशीं शिववर्तमानाची पूर्ण परगटणी जावचे खातीर आनी सगल्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सुम्यान म्हाका आदार आनी गोटाय दिली आनी शिवासाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजे भोग सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयता. सगलीं बारबर म्हणुया. तुजे भोग सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. तुवें रोचलाय तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भोग तुजें वंदन करूं, तुजी राजवटेची मोहिमा गाजूं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. तुजे भोग सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयता. अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुवां आनी तुजे राजवटीचे लोकलोकीत मोहिमा कोलीट जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोखता. जबाब. तुजे भोग सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोदन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक कोऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब. तुजे भोग सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. उद्गार. हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान.
सोमयान आनीक 42 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी त्या सुवातेर दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तोर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लाणग्या मोदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटां म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षें वो बुट्टी वो वांडो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय नोगरांत वा घरांत तुमी भितर सोंशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियात. तर वावराड्यांक आपलो मुशारो फावो. घराघरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सोंशात आनी ती तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. मोगाच्या भयणी भावांनो, एक विधवा वस्तोरी आसली खंय आनीक ही आपल्या घरकार सोंपोवन जायतीच दुखी जाल्ली. तशेंच तिचे एक शेजान आसली. जेन्ना ती रस्त्या वयल्यान पासार जाताली तेन्ना खंय तिका एक पाम्पलेट मेळ्ळें, एक बरयलोलें आनी तिणें वाचलें आनी तिका तें बरें मानवलें आनी तिणें खंय हाडून हे वस्तोरेक, हे विधवा वस्तोरेक हाडून तिणें दिलें. आनी जेन्ना ही विधवा वस्तोरेन खंय वाचलें हेच भाशेन तिच्या जिविताक संतोश भोगलो, खुशालकाय आनीक अदीक तिच्या जिविताक उर्बा आयली. आनी हें जें कितें वाचलोलें तें खंय लुकाच्या शिवर्तमानांतलें. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी भाग्योन लूक इवांजलिस्ट हो बरोयणार हाची आमी परब समरमता. खरेंच तो बरो बरोयणार आसलो. जर ताणें आपलें पुस्तक बरयलें तेच भाशेन दोन दुताचें पुस्तक ताणेंच बरयल्लें म्हूण आमकां म्हायती मेवता. आनीक जायतें आमकां ह्या पुस्तकांतल्यान मेवता. जेन्ना जेजूची जल्माची खबर आमकां ह्या पुस्तकांत मेवता, तेच भाशेन जुआन बावतिस्ताची जल्माची खबर आमकां ह्या पुस्तकांत मेवता. तशेंच लाजरस जो गरीब मनीस आसलो ताची खबर आमकां ह्या पुस्तकांत मेवता. विचित पूत प्रॉडिगल सन आपल्या बापायक सोडून गेल्लो ताची खबर आमकां ह्या पुस्तकांत मेवता. म्हणटूच जेजूच्या जल्माची खबर ती गरीब लोकांची खबर पासून ह्या पुस्तकांत आमकां मेळटा. आनी हो मनीस भाग्योन लोक कोणाकूच भायर आयना, कोणाकूच कोणाचेर आड वचना आनी सगलें तो बारीकसाणेन बरोवंक लोकांचे नदरेक हाडटा. लोकांक केद भाशेन तो उर्बा हाडटा. एक खुशालकाय, संतोश एकामेकाच्या जिवितांत वाडूंक सोदता. आनी तशेंच आमी ह्या शिवर्तमानांत आयकलां. जेन्ना जेजू आपल्या 42 जाणांक नेमता तो दोग जाण करून जायत्या जाग्यांचेर धाडटा. म्हणटूच आमकां दाखोवन दिता की जेजूचो केद भाशेन हुस्को आपले पोरजे सवें आसलो, आपल्या मिसां पासत आसलो आनी त्या पासत ताणें आपल्या शिसांक, आपल्या पाटलावदारांक धाडले.
आनी आयज आमी एकेच भाशेन ही पवित्र सभा वाडलोली आनी चोडलोली आमकां दिसून येता. मोगाच्या भयणी भावांनो, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. तर पिकाच्या दोनया लागीं आमी मागूंक जाय. आनी तो दोनी म्हणल्यार कोण? आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. आमी दर दिसा आमच्या मागण्यांत आमच्या प्रेरणान घालून आमी केद भाशेन मागूंक जाय. सायबा, तुजी पोरसां आयज वाडल्या, तुज्या पुरचेक आमकां वावराडी धाड. आनी वावराडी कोण? आमचे याज्ञीक भाव, आमची माद्री भयण्यो ज्यो मिसांवाच्या गांवांनी वावुरतात. जायते कोस्टास दूख ते सोंसतात, पूण तरी आसतना हे मिसांव केद भाशेन फुडें वतात. आमी आमच्या गोंयांत आमकां तितलें वायट जाल्लें आमकां दिसना, पूण आमच्या नॉर्थाच्या भारत देशांत आमकां जायतें आक्रमण, जायतें पिडा जी भोगतात ती आमकां आयकोंक मेवता. मोगाच्या भयण भावांनो, आयज आमी भाग्यवंत लुकाची परब समोरतात खरी, पूण ताणें आपलें कित भाशेन जिवीत जेजू पासून खर्चिल्लें हें आमकां दाखोवळ कोत्ता. तो केद भाशेन दाखयता की आमी कशे भाशेन मागण्यान आमी गुल जावंक जाय. जेन्ना विचित्र पुत्र आपल्या पापायक सोडून वेता, केद भाशेन बापूय आपलो पुताक रावता केन्ना काय येतलो काय म्हूण, आनी केद भाशेन ताचे घोडे मागणें पूर्ण जाता. ताचो सांडलेलो पूत पोत्तून येता, आपल्या बापायक मेळटा. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी एका मनान एका काळजान ह्या मिसाच्या बलिदानांत आयल्यान, आनी ह्याच आल्तारार आमकां तो जेजू आपले मांस रगत आमकां दितलो. आनी तेंच आमकां ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां ह्या बरोयनात आमकां जायतें शिकयता की कशे भाशेन आमी आमचो उंडो, कशे भाशेन आमची मासली आमी दुसऱ्या सवें शॅर करची, दुसऱ्या सवें वांटची म्हूण आमकां दाखोवळ कोत्ता. आयज ह्या मिसा भेटेन वांटूंक येता आसतना केद भाशेन आमची काळजां मनां जाय न्ही की आमी सदांच एका मनाची एका काळजाची होच जेजू आमकां जो मेळटा तो आमी दुसऱ्यांक दिवंक, जशे परी हे वस्तोरेन जें शिव वर्तमान आपूण वाचलें आनी हे वस्तोरेक दिवंक तिचो संतोश, तिची उर्बा वाडयली, तशेंच आमी एकामेकाच्या जिवितांत होच संतोश आनी उर्बा वाडोवंक आमी ह्या मिसा भेटींतल्यान मागुया. गायन घेऊया C26, पेज नंबर 39, C26. निर्मल पेटून या सोन्याची सोन्या जेजून ती गोडली ताचे कोणा प्रेमास रगो म्हज्या बाबायन म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपयता देवपाक मानता तसलें जावन मागात. प्रार्थुया. भोव कोनवाळे बापा, घर सांडून गेल्ल्या तुज्या भुरग्यांक सोडून
तांकां तुजे गोपान परतून हाडूंक तुज्या पुताक तुवें धाडलो. ताचें मरण आनी पूर्ण जेवणपण आमी तुका आतां भेटयता. पातोक करून तुजें गोर सांडून वेता तेन्ना बेगीन तुजे वेंगेन परतून येवंक आनी असो तुज्या काळजाक उतरां मोर्तो संतोश दिवंक भाग्योंत लोकाचे विनवणेन तुजी कृपा आमकां मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां भरुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासनाचे देवा, सोर काळ्यान सोर थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणाक जावन ह्या संवसारांत सदां उचारच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती दोन दुतांचे बुन्यादीर थीर आनी गोट बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. स्वर्गानी संसार पडल्यार तुज्या वैभवान उंचोली तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय उंचोली तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पडीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणी कोर्राचें रगत, पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गोट परगोटुया. Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. Jesu मेलो, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ह्यो जिविताचो उंडाण सोडून चिकास कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमकां दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा, आदारी बिस्म, सिमा पिरिफिकासांव आनी सगळे याज्ञिका वर्गां मार्फत तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोडीत मुखार मोड पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मागीर देवाची माय सांगाती भाग्योन दमता
भाग्यवन फ्रांसीस शावेर भाग्यवन लूक आनी सोरकान मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरबंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडणाची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या पा सर्गेच्या जना पयसा तुज्या आयज आमकां तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दीस पडोय ग्रास आनी आमचे चुकल्याक तशी आमची माफ कर आनी आमकां ताणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाचे अंतरेकतांव तर आमकां शेवदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोरकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पुणच्या पवित्र सभेच्या बावताचेर दिश्ट घाल आनी जे क्षेपणका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजूर चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान सगळी सुभागी. गायन घेऊया D21 पेज नंबर 58. D21. आत्मिक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूं आमचो विश्वास तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूं आमचो विश्वास प्रार्थना सोरपदवेदार देवा आमच्या बापा तुज्या बागेवन वयजा लुकाच्या परबे दिसा जेजूची कूड आनी रोगोच आमी घेतल्या जावं ती आमकां कुडी आत्म्याची पिड्यांक अमोर जिविताचें रोखोत ह्याच खाणा पिवनान वरवीं जिवन जेजू गवाय दिवचे पवित्र आत्म्यान बोल्लोले जावं आमचे क्रिस्ती जोमे हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं सोर्पदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा मागणे सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा काळाकाणी पळयताय आकारताय आनी पाठवयताय भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराच्या आपोण्या आनी मिसांवा पासत आमी तुका दिनमासता तुज्या पुताच्या पुसाचेर नोंदताय ताच्या मन वापरून जालें मन सडून सोनारी हुबेन शिवर्तमानाचो तो जालो ताच्या आयलेकाचे मन तशेंच 2025 वस्तू आमी तयार जाता निर्बुद्धाचे बळून आमचो एक साथ थिरय तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशदेक मनान तुवें दिल्ले मिसां सौभाग्यलीपणान फुडें व्हरून आमची बाय अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बरो दितली शिव वर्तमानाची परबेवून परगटणारांच आमकां कोर आमेन. गायन घेऊया F21 पेज नंबर 95 F21.
आयकल्या उतराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उण्या पोसनान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आमी बाबार्थान सदांच बरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता खातीर तूं आमकां सांबाळ करून या. एका मोगान आनी बाबार्थान सदांच बरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता खातीर तूं आमकां